स्पर्श तुझ्या चरणाचो, धादोस काय आमच्या मनाक. सजलं तुझे देऊळ, नटल्या तू मोगऱ्या कळ्यान. कळस जरी लहान तरी कीर्ती तुझी महान. चंद्रज्योतासून पेटपी होमकण, पळवूक रावता दोळे या खिणाक. थंडाय त्या पावन तळयेर न्हावन, करूक जाय सगळे पाप पयस. भांगराळ्या गोंयाक आमच्या लाभल्या मायेची सासाय. भांगराळ्या गोंयाक आमच्या लाभल्या मायेची सासाय. नमस्कार. आयज आमी अशा जाग्यार आयला ज्या जाग्यार येवपाक लोक वा गोंयकार मना श्रद्धेसून मनासून येवपाक रावता, तांच्या उत्सवाक पळोवपाक रावता, तांच्या उत्सवान भाग घेवपाक रावतात. ते म्हणल्यार शिरगांवां जात्रा देवी लयराईची जात्रा येता त्या 12 मेक येवपाची आसा. आनी आमी तुमच्या मुखार एक स्पेशल इंटरव्यू घेवन येता. एक मानेस्त ते आमच्या मुखार आसा, ते दिनानाथ गांवकर. जाणून घेवया जात्रे फाटली आख्यायिका वा काणी, कित्या खातीर ही जात्रा मनयता, ताचे फाटलें कारण कितें. काका तुमकां येवकार आमच्या चॅनलान. काका तुमी आतां कितलीं वर्सां जालीं हांगा धोंड रावता? सिन्स 1978 पासून हांव धोंड रावता. 1978 पासून. जेन्ना काका आमी आयकलां की जायत्या देवळांनी मुर्ती पुजता आनी ह्या देवळान कळस पुजता, सो ताचे फाटलें कारण कितें? आमची कितें मुर्ती न पुजपाचें कारण कितें, मुर्ती स्थिर आसता आनी कलश हो चर आसता. चर म्हणजे कितें की तेका केन्ना म्हणजे जेन्ना देवकार्य आनीक कितें आसता पळय चलन कितें आसता न्हू, तेन्ना चर म्हणजे त्या कलशाक आमी घेवन भोवंक शकता देव. आनी ही म्हणून आमी ते जात्रेक पळय कलश भायर काडटा, तेचो कारण तें की तो चर, ही स्थापना चर. म्हणजे आमी जात्रेक 5 दीस आहा तो जात्रे दिसा काडटा पळय, ते 5 दीस आमी कौल प्रसाद करता आनी 5व्या दिसा आमी आसा तशें देव मंदिरान वयता. आनी मुर्ती आसा पळय न्हू, स्थिर आसता, तिका हालयना. एकदां स्थापना केली न्ही ती कायम तशीच उरता स्थिर. तेचे आनीक काडपाक बिडपाक तशें शक्य जायना. म्हणून आमचे हे कलश आसपाचो कारण कितें, तो चर. काका आतां खुबशे धोंड हांगा रावतात, जावं देवळान रावता वा दुसऱ्या वाठारान आपल्या वाठारांत रावता. आतां समज कोण नवो धोंड येत जाल्यार, नवो कोणाक धोंड रावंक जाय जाल्यार ताजें कितें करपाचें आसता, वा पोरनें धोंड कितल्या म्हयन्या पयलीं रावता, कितल्या दिसा पयलीं रावता? एक्चुली सर्वसाधारण धोंड पयलींचे जुने आसा पळय ते 5 दीस रावतात. म्हणजे प्रतिपदा म्हणजे वैशाख शुद्ध प्रतिपदा टू पंचमी म्हणजे जात्रेचो दीस, तो पर्यंत 5 दीस पाळटात. जे नवीन धोंड जाता पळय न्हू, ते चैत्र कृष्ण पक्ष अमावास्या आसा पळय, अमावास्ये पासून ते शिवराक रावता. अमावास्या टू वैशाख शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे 6 दीस जाता सादारण तांचे. आनी वेरीच कितें आहा, पूण हेच्या फाटसून आनी एक कठीण भुमिका आसता कितें की जे धोंड रावता पळय तेंच्यांनी गुडी पाडव्याच्यान हांगासर मांस भक्षण जावं अंडी भक्षण करपाक जायना, दारूपान करूंक जाय. हे 3 पथ्यां कडक पाळपाचें आसता. म्हणजे हें देवीक वर्ज आसा. मद्यपान, मांसाहार म्हणजे चिकन बिकन कितें म्हणटा न्ही तें हें खावपाक गरजेचें. ते गुडी पाडव्याच्यान जो धोंड रावंक सोदता नवीन धोंड, तेणी त्या दिसा पासून गुडी पाडव्याच्यान हें व्रत कठीण पाळपाक जाय. तरूच तेणी मागीर फुडें तो योग्य आपणाचें देवकार्याक तो व्हांवून घेवंक शकता. काका तुमी म्हटलें होमकण, ते होमकण घालता पळय ते कित्याक लायतात, तेजें फाटलें कारण कितें? होमकण ती देवीन जेन्ना हें दिलें आव्हान दिलें, बाकीच्या भयणीक सांगलें न्ही की आपूण जेन्ना जर तूं म्हणजे मालें देवीचें अग्नी आहा पळय न्हू, तो माल्या म्हणजे माथ्या वरसून भोंवतली अशें म्हटलें न्हू, आपण घेवन वयतली. त्या प्रमाणे देवीन सांगलें, आपूण लयराईन सांगलें की आपूण अग्नीसून प्रयाण करतले, अग्नीसून वयतली पार करतले. त्या प्रमाणे आज जे धोंड आसा पळय न्हू, सगळे धोंड जेन्ना अग्नी प्रवेश करता पळय न्हू, त्याच्या नंतर शेवटाक आसा ते देवीचें थंयसर प्रस्थान जाता. आनी देवीचें प्रस्थान जालें काय देवी अग्नी वरसून गेली, अग्नी पार केलो काय ना, नंतर त्याच्या नंतर आनी कोणूच थंय त्या अग्नीसून पार करपाक वचना, मागीर बंद. हांव जेन्ना शिरगांवान येयलो सरलो भितर, तेन्ना सगळ्यांच्या आंगणांत हांवें मल्ल्याचो माटो पळयलो. ताचे फाटलें कारण कितें आसा जाणा, हें आमच्या पुर्वजांनी जे कितें कितें घालून दवरलेलें आसा न्ही, एक परंपरा दवरलेली आसा की ही आसा माटो पळय शिरगांवचे आसा, सगळे मल्लांचे आसा. आनी जे ह्या आतां मल्लांच्या माटवाच्या आसपाचें कारण कितें,
जेन्ना कौल प्रसाद दुसरे दिसा पासून म्हणजे षष्टी पासून कौल प्रसाद चालू जाता. पंचमीचो देव जात्रा जाली न्हू म्हणटकूच दुसरे दिसा षष्टी पासून आमचे कौल प्रसाद चालू जाता. आमच्या घरा हांगासूनच जाता सुरवात. ते कौल प्रसाद चालू जाल्या नंतर जे प्रत्येकाच्या घरान अंगण पळयता तुमी आनी माटो पळयता पळय न्हू, प्रत्येक इवन घरान कौल प्रसाद देव वचना सुद्दां जाल्यार प्रत्येक लोक भावीक आमचे जे गांवच्या लोक आसा पळय न्हू ते आमच्या जाणट्यांनी जी घालून दिल्ली आसा न्ही हांगासर परंपरा की माटवो आसा पळय हांगासरले ते मल्लांचेच घालपाचे, ते पत्र्याचे न्हू. आनी आमचो देव घरान वचना आनी पत्र्याच्या आंगणान वचना. म्हणून पयलीं पासूनच हे आमचे एक्चुली आतां खळी बी सिमेंटाची गेले पयलीं शेणबीण काडटाले. आजुनूय काही लोक सारवणी करतात. जेन्ना देव येता न्ही घरान तुज्या तेन्ना शेणाची सारवणी करता, रांगोळी बिंगोळी घालता. पूण हे माटवो आसा पळय न्हू ते मल्लांचेच घालता. सबंद गांवांत तुमी पळयशात जाल्यार तीच परंपरा आमच्या अजून पासून आमचे लोक चलयता. आणि एक काका एक प्रथा आहा की जावं मिलाग्री सायबिणीचें फेस्त जावं आनी लयराई देवीची जात्रा जावं ते एकामेकाक कितें तरी दिता भेट म्हणून. ती कितें प्रथा आहा तेच्या फाटल्यान कितें कारण आसा? ती एकामेकाची जेन्ना उत्सव आसता न्ही, आतां सांगता तुमकां की शिरगांवची जात्रा आसा पळय न्ही तेच्या पयलीं सुरवातीक मुळगांवची जात्रा जाता, तेच्या नंतर मयेची जात्रा जाता. जेन्ना मुळगांवची जात्रा न्हू तेन्ना आमचे शिरगांव ग्रामस्थ शेवगुळे आसा ते मुळगांवचे जात्रेक वयता. तांकां थंयसर मानपान केलें वता. तेच्या नंतर ती पंचमीची चैत्र शुद्ध पंचमी जाता. अष्टमीची जाता मयेची जात्रा. थंयसरूय आमचे शिरगांवचे ग्रामस्थ गेले वयता आनी थंयसरूय तेंचें मानपान करता. आनी जेन्ना व्हडली जात्रा जाली न्हू मयेची तेन्ना मुळगांवची मयेची सगळीं देवळां बंद केली वयता. आनी तेंचें अशें आसा की ह्यो सगळ्यो जात्रा पळय भयणींच्यो एकामेकाच्यो तिगां भयणींच्यो त्यो तिगांनी आनी भाव खेचलो हेंच्यांनी करून घेवपाच्यो. म्हणून जेन्ना शिरगांवची जात्रा जायसर म्हणजे व्हडली जात्राच्या नंतर मुळगांवची हेंचे मयेचे आनी वांयगणची देवळां आसा ती बंद आसता. जो पर्यंत शिरगांव मंदिरान देव मंदिरान वचना तो पर्यंत ती देवळां उगडलीच वचना. ही आमची परंपरा आसा. आनी त्या खातीर कितें आहा आमची जात्रेक आसा पळय न्हू शिरगांवची जशें आमी मुळगांव मया वयता जात्रेक हेंच्या कितल्याच्या उत्सवाक वयता तशें आमी पंचमीचे त्याच प्रमाणे शिरगांवचे जात्रेक मुळगांवकार मयेकार वांयगणकार इवन बिचोलकार सोयरे म्हणटा आमचे ते आमचे देवीचे तशेंच मोरजेकार बिचे सगळे हांगासर येता. तांकां शेस आसा तांकां मानपान आसा आनी तेंचो मान ज्या तरेन पयलीं पासून परंपरे पर्यंत राखलो वयता त्याच प्रमाणे आज पासून राखता. काका आनी एक आसा की आतां आमी जेन्ना भोंवताले वा म्हापसासून येताले तेन्ना आमी खुबशे धोंड अशे पळयले की वाले गळ्यान बांदून आपल्या वाटेर वयताले. ते घालून भायर भोंवपाची प्रथा कशी कितें आसा ना जेन्ना शिवराक रावता न्ही सुरवात करता न्ही थोडे अमावशेन रावता चैत्र अमावशेन रावता नवीन धोंड आनी ना जाल्यार प्रतिपदेच्यान नवीन धोंड रावता पळय न्हू तेन्ना पासून ते शिवराक रावता न्हू तेंच्यांनी धोंडाची आमच्या गांवची प्रथा सांगता तुमकां. आमच्या जे धोंड रावता हांगासर त्या धोंडांनी ओल्या आंगान पाणी पिवपाक जाय, ओल्या आंगान फळार करपाक जाय, ओल्या आंगान जेवण करपाक जाय आनी उदक पितलो सुद्दां जाल्यार ओल्या आंगान पिवपाक जाय. आनी त्या खातीर पंचो तो आवश्यक आसता. आनी ते पंचो घेवन खंयसर समजा गेले थळी मेळ तांकां ताण लागले तळयेर ते उदक पिवंक शकता पूण न्हाल्या शिवाय उदक पियाना ओल्यांगान. ही आमची परंपरा म्हणून प्रत्येका कडेन तो पंचो आसा. काका आनी एक आसा की जेन्ना धोंड रावतात वा देवळान सरता भितर न्हांवन धुवन सगळे देवळान जेयतात जेवण जेवतात तेंचे वायट कपडो वा धोतर ते नासता ताच्या फाटलें कितें कारण तेच कित्याक न्हेसोंक जाय? पळय कितें आसा तें सांगता सोवळें म्हणटा न्हू तें म्हत्वाचें आसा. तें धोतर पंचो जावं सोवळें हें एक आपल्या सोवळेपणाचें द्योतक म्हणजे तेका ते एक पथ्य कशें न्ही ते भशेन तेणी रावपाक जाय. आमच्या गांवांत कित्याक पंचे फक्त जेन्ना फळार करता जेवता तेन्ना पंचो वापरता. जेन्ना देव कार्य करता पळय न्हू देवळान वयता देव दर्शनाक वयता तेन्ना सोवळें न्हेसता. आनी जेन्ना होमखणान वयता थोडे लोक सोवळें न्हेसता थोडे लोक हें न्हेसता धोतर न्हेसता. म्हणून एक तें आमचें ट्रेडिशन परंपरा तशी जाल्ली आसा की हें अशें ना कन्फर्म अशें ना पूण तें परंपरा आमची ती गांवाची आमच्या देवस्थानची की धोतर न्हेसोन जेन्ना होमखणान वयता तूं धोतर न्हेसोन ना सोवळें न्हेसोन वचपाक जाय. देवदर्शनाक वयता धोंड म्हणून
तेन्ना सोळ्या किंवा धोतर न्हेसूनच वचपाक जाय. ही आमचे परंपरा चलत आयल्ली आसा. आणि काका चडशा जात्रेक जेन्ना शिरगांव आमी जात्रेक लयराईची जात्रा सगळ्यान व्हडली जात्रा आनी निमणी जात्रा अशें म्हणटा, आनी जेन्ना धोंड येता ते हातीन बेत घेवन येता. ते बेत घेवन येवपाचें फाटलें कारण कितें आसा जाणा तूं सांगपाचें म्हटल्यार की हे न्ही धोंड आसा पळय न्हू, ही आमी म्हणटा धोंड गण म्हणटा न्ही. एक्चुली ते गण कशे आसता हेचे आमच्या महादेवाचे कशे आसता तशे ते भशेन न्हू ते व्रतस्थ धोंड आनी ते एक तांकां तें एक घालून दिल्लें आसा सिंबॉल, तें घेवन तेणी हेंच्यांनी येवपाचें धोंडांनी. आनी एक्चुअली ही परंपरा पयलीं पासून चलत आयिल्ली आसा. आनी समजा येदा कदाचित अशें जालें की एकादो धोंड हें जालो, त्याच्या नंतर ते बेत सुद्दां आसा पळय न्हू, बेत आसा न्ही तें हांगासर होमखाणाक तरी लावपाक जाय जाल्यार वडाक तरी लावपाक जाय. नाजाल्यार तेंचो कोण परंपरेचो कोण वारस आसा जर तेणी धोंड रावं येता आनी ते बेत यूज करूं येता तेणी तशें, नाजाल्यार नवीन घेवं येता तेणी पूण तें हांगासर दिवपाचें, होमखाणा कडेन तरी लावपाक जाय नाजाल्यार हें आसा वडा कडेन तरी लावपाक जाय. पूण तें गण कशें तें धोंड म्हणजे गण म्हणजे देवीचे भक्तगण म्हणटा आमी न्ही तशें. आनी जात्रे दिसा पुराय कितें आसता, कितें पयली पुजा वा आनी कितें फूल हें कितें आसता दीस जेन्ना उजवाडटा तेन्ना जात्रा म्हणल्यार होमखण जेन्ना पेट्टा त्या मेरेन कितें हें आसता. जात्रा सुरवात कशी आसा जाणा, सुरवातीक कितें आसा की आमचे चौगुले 22 जाण आसता पळय न्हू तें एक हें आसा खैर आसता म्हणजे कितें दाडी मिशी काडपाची व्रत 22 जाणांनी. आनी आमचो मोड आसता पळय 2 जाण, चिराचो मोड आनी कळसाचो मोड 2 मोड आसता आमचे. तेंच्यांनी आमच्या बरोबर शोर करपाक जाय म्हणजे दाडी मिशी काडपाक जाय. आनी तेच्या नंतर सगळें जाल्या नंतर भट आसा आमचे पळय न्हू म्हणजे पुजारी आसा जे कोण हे आसा सेवेकरी ते आमचे ते आमच्या कळसांचे तीर्थ काडटा, वर्सांसून एकदां काडटा ते जे आमी जात्रे दिसा भरता ते दिसा काडटा, तेका न्हावण म्हणटा. ते न्हावण काडल्या नंतर सबंद गांवान तें वाटलें वयता. आनी जेन्ना तें प्राशन केलें न्हू म्हणटकूच तूं कितें आहा तुका एक प्रकारचो शुद्धीकरण तें. आनी तें सबंद गांवान दिल्या नंतर जेन्ना धोंड घेता ते म्हणजे गांवचे लोक धोंड जावं आनी कोणान्य आनी इवन त्या खातीर ते तीर्थ मागपाक न्हावण घेवपाक भायले लोक सुद्दां येतात आपणाक भरपा जाय म्हणून. आतां एक केश आसल्यार आनीक हें करप आनी मागीर ते दिवप अशें आसता न्हू. गांवचे लोक ते न्हावण व्हरता आनी ते न्हावण गेल्या नंतर सगळ्या गांवांत शुद्धीकरण प्रकार हें जालो प्रोग्रेस जालो म्हणटा म्हणजे एक प्रकारचे शुद्धीकरण जालें अशें म्हणटा. आनी तुका धोंडाक मागीर तें भंय नासता कितें म्हणजे एवडेन तेवडेन दुबाव मनान घेवपाक. तेच्या नंतर हें सगळें जाल्या नंतर सादारण 12च्या दरम्यान न्ही चौगुले महाजन आसा पळय न्हू आमचे 22 जाण ते देवळान वयता. पयलीं ते कुळकार ब्राह्मण देवस्थान आमचें आसा पळय थंयसर सगळे जमा जाता आनी तेच्या नंतर देवळान वयता 22 जाण. ते देवळान गेल्या नंतर मग थंयसून मागीर ते आमची चिरां आसा पळय न्हू देवस्थानचें घर आसा भट पुजारी रावता थंय ती पेड आसा पळय न्हू ती पेड देवळान हाडली वता. ती थंयसर देवळान हाडल्या नंतर ती पेट भरता म्हणजे चिरां म्हणटा ते देवीची मुर्ती उत्सव मुर्ती आसा पळय ती ते चिरान हें करता तिका सजयली वयता. थंयसर तिका म्हणजे पित्याच्या पयलीं तिका तिची पुजा लायता तिका पिजर लायता. आनी सगळें जाल्या नंतर मागीर कितें आसा की थंय शस जाता. शस म्हणजे तुमकां पयलीं सांगला त्या प्रमाणे सगळ्या मानकरी आसा पळय न्हू शिरगांवकारा सहीत मुळगांवकार मयेकार वांयगणकार कुर्जुवेकार गुरजुवेकार आमचे मावळींकार मोरासकार बी सगळे आसा पळय न्हू तांकां शस दिली वता. शस दिल्या नंतर बिचोलकार बी सगळे भितर आयले ते शस दिली वता. शस जाल्या नंतर मागीर महागाराणें जाता सकयल. गाराणें जाल्या नंतर मागीर देव ही पेट आसा पळय न्हू ती मडाच्या माथ्यार दिली वता जो सेवेकरी आसा आमच्या देवस्थानचो आनी त्याच्या बरोबर 22 चौगुले आसता. आनी ती पेट मागीर थंय वयल्या देवळा कडेन मुड्डेर मूळ स्थानार व्हेली वता. थंयसर व्हेल्या नंतर मागीर कितें आहा की पयल्या दिवसाच्या हेच्या प्रमाणे कार्यक्रमा प्रमाणे थंयसर व्हेल्या नंतर ती थंयसर पुजेक लायली वता. पुजा केल्या नंतर मागीर सगळें जालें विधी जाल्या नंतर पुजेची विधी संपुश्टाक नंतर मागीर नवीन धोंड आसा पळय न्हू तेंची आंगवण जाली आतां. तेच्या पयलीं नवीन धोंड आंगयना तेन्ना थंयसर पुजा जाता पळय देवीची न्हू थंयसर उत्सव मुर्तीची त्याच्या नंतर नवीन धोंडाचें आंगवण जाता.
आणि त्याच्यानंतर हो प्रोसेस कंटिन्यू आसता सादारण 8-8:30 पर्यंत आणि 8:30 मागीर परत आहा ती चिरां आसा पळय न्हू ती ह्या देवळान आसा तशी आता मुख्य देवळान हो. आणि त्याच्यानंतर चिरां हाडून दवरल्या नंतर मागीर कितें आहा चौगुले आसा ते आपापल्या घरा वयता परत. आणि त्याच्यानंतर आबाचें भोजन म्हणून एक आसता ते सातेरीच्या देवळा कडेन 22 चौगुले आसा पळय न्हू तांकां व्हरपाक प्रत्येकाक वयचें पडटा. कोण एक आमचो देवळी सेवेकरी आमचो आनी एक आमचो पाळणी ते दिवटी घेवन वयता आणि त्या सगळ्या चौगुल्यांक 22 चौगुल्यांक आनी मोडाक सातेरीच्या देवळा कडेन व्हरता. थंयसर सांगणे बी जाल्ले आसता, गाराणें जाता. गाराणें जाल्या नंतर परत आसा तशें आमचे 22 चौगुले आसा ते भट पुजाऱ्याच्या घरा कडेन वयता म्हणजे देवस्थानच्या जाग्यार. थंयसर तांकां फराळ जालो नाल्या नंतर फराळ आसता तांकां 22 चौगुल्यांक. आनी 22 चौगुल्या बरोबर मयेकार मुळगांवकार आसा पळय न्हू वांयगणकार तांकांय फलार दिता तेंच्या चौगुल्या बरोबर. आनी तेच्या नंतर मागीर देवूळ सगळ्यांनी चौगुले आसा ते देवळान वयता. देवळान गेल्या नंतर मागीर थंयसून ह्यो ठरावीक गोश्टी आसात खंयच्या थळवटणी आसता, आरती आसता, हळदोणी आसता. आणि त्याच्या नंतर न्ही चौगुले आसा ते गाराणें जाल्या नंतर देवीचो कलश आहा पळय न्हू ते स्थाना वरसून हालयता. म्हणजे जो कलश आसा पळय हांव म्हटलें न्ही चर म्हटलें न्हू तो कळस काडपाचो जावं दवरपाचो अधिकार फक्त चौगुले ग्रामस्थाकूच आसा. तो चौगुले काडटा आणि थंयसर मागीर ताका चौगुले घोस बांदल्या नंतर कळसाक तो मागीर भायर हाडून मंडपान त्या मोडाच्या माथ्यार दिता. मोडाच्या माथ्या वरसून मागीर तो नाचत गाजत म्हणटा तशें वडाक होमखाणा कडेन येता. होमखाणा कडेन येता आसतना न्ही आमचे ते एक झाड आसा थंयसर अशें आख्यायिका आसा तुमी आयकले आसतली की आमोणेचो देंवचार आयलो आनी अडवणूक करता. आनी आजुनूय ती आमी एक हें पाळटा थंयसर एक बोर मारता आनी त्या आमोणेच्या देंवचाराक झलो पडयता देवी. आनी आसा तशें मागीर तशें फुडें प्रस्थान करता आनी होमखाणाक चंद्रज्योती लायता आनी आसा तशें जोणाच्या तळयेर वयता. जोणाच्या तळयेर स्नान जालें काय ना आनी काही विधी आमचे आसा जे गुपीत आसा ते आमी हें करिना, ओपन करिना, स्पश्ट करिना. त्याच्या नंतर तो सगळें स्नान बी जाल्या नंतर आसा तसो कलश वयल्या देवळा कडेन म्हणजे मूळ स्थानार वयता. तो सबंद रातभर आसता. तो पहाटे 5 पासून आसता. पहाटे ते कळसाची पुजा जाली काय ना मागीर होमखाणांत वचपाक प्रस्थान करता. म्हणजे त्याच्या पयलीं सगळे धोंड आसा न्हू ते आमी कन्फर्म करता म्हणजे म्हायती घेता की सगळे धोंड होमखाणांत वचून जाले काय कितें जावंक ना जाल्यार आमी मातसो वाट पळयता. पूण उजवाडच्या पयलीं सगळें आमी जास्तीत जास्त आटोवंक जाय असो आमचो प्रयत्न आसता चौगुल्यांचो आनी आमच्या महाजनांचोय बी. आनी त्याच्या नंतर मागीर धर्मशिळा म्हूण आसा होमखाणा पयलीं मेळटा ती. थंयसर धर्मशिळेत थोडो टायम आराम करता. हातीनूच धरून रावप कळस चौगुले रावता आनी पळयता सगळें जालें वचून धुवन जालें म्हणटूच मागीर थंयसून देवी आसा तशी होमखाणांत वचपाक वडा कडेन होमखाणा कडेन येता. होमखाणा कडेन येयलें काय ना म्हणटकूच थंयसर एक पेरणें जाता. देवीची स्तुती म्हणटा ताका. देवीची पेरण्या जाणां आसतली थंय सगळ्यात देवी हेका पेरण्या जाता. मयें जाता म्हणून जाता आनी शिरगांव जाता. त्या पेरण्यान ते सातूय भयणीचे भावाची नांवां घेतली वता, तांचो आदर केल्लो वता, त्या प्रमाणे ती स्तुती करता तेची. आनी तें जाल्या नंतर देवी ताका पेरण्यांक कौल दिता आनी होमखाणांतून प्रस्थान करता. होमखाणांतून प्रस्थान केलें काय ना म्हणटकूच देवी पहाटे 6च्या दरम्यान 5:30 दरम्यान चव्हाटो म्हणून आसा आमचो थंयसर येता. थंयसर देवीची कलश तो स्थानापन्न करता आनी मागीर चौगुले आनी मोड आमच्या आसा तशें आराम करपाक वयता. हो दिसाचो कार्यक्रम सोंपलो. सर काका तुमच्या लागीं मागता की तुमी तुमी सगळ्यांक सांगपी की जात्रेक येवपाक आमंत्रण दिवचें. हय सगळ्यांक हांव आमंत्रण हें करता, एक कळकळीची विनंती करता, एक आवाहन करता, विनंती करता, सगळ्यांक निमंत्रण दिता की सगळ्या भाविकांनी सगळ्या गोंयकारांनी कर्नाटकाचे सुद्दां गोंयकार महाराष्ट्राचे जे भावीक आसा तेंच्यांनी आमची 12 मे ह्या दिसा सगळ्यांनी जात्रा म्हणजे वैशाख शुद्ध पंचमीच्या दिसा सगळ्यांनी ही जात्रा पळोवन ह्या देवीच्या दर्शनाचो लाभ घेवचो अशें हांव सगळ्यांक विनंती करता. देव बरें करूं.